वो कमी घेता म्हणून बोवाळ मारता म्हाका कमी समजना कमी घेता म्हणून बॉब मानना ताय कारण गोवा सदरान बिल मागीर येतले आनी ते पे जातले म्हणून बॉब मारता परतो विचार क्वेश्चन परतो विचारना हांव हे पाडी परतो विचारना 12-13 is already covered, so 12-13 he can go through. Speaker sir, नाले म्हाका एक एश्योरन्स दिनी सीएम चीफ मिनिस्टर की एक मिनिट की एश्योरन्स What assurance you want? that हे बॉडी क्वेश्चन हे बॉडी ते कोण अपियर जाले दे हैव ऑल मीन्स हेच्या भायर आनी बिल ना Speaker because sir, why remuneration आनी फारीक करपा ना म्हणून Speaker sir, I can give him one assurance that nothing will be paid what is not no that assurance everybody legally admissible to him. That admission will not pay anything more than what is admissible. Speaker sir, the answer given by the Honorable Chief Minister appears to be in a very technical way. कितले pending उरला आणि कितले आमी दिला कितले आमी दिवंक ना आतांच प्रताप वेणुगोपाल my colleague has said about 5,500 तो तुम्ही म्हणले सवाय जाता जाल्यार तुमकां पोटान कित्याक दुखता काय म्हणून subsequently थंय दाखयलेलें आहा की he has been paid 49,253. Speaker sir, he is trying to attribute wrong thing to me. I object to it. I have very clearly explained what is the payment of 5,500. But Speaker sir, I just want to correct that in the very next page 49,253 has been paid to the same person. Which you have not seen. That must be for appearance. I told तुमका समजना ताका हांव काय करूंक शकना. As a standing council, the fee is 5,500. But if he appears, there may be different fees, and then secondly, he may appear more than one time. Because sir, I would like to know. प्रश्न विचार. I would like to know in which cases Bansuri Swaraj, who may be related to the External Affairs Minister, has appeared. Serial number 7, Annexure 1, page 3, 36,650. In which case Pinky Anand has appeared, 9,900, serial number 8, page number 5, Annexure 2. Whether he can ask supplementary question because the question pertains to payment of fees and not case particular. No, these details are there. No, it cannot come. You can see the question. He says, who are the advocates? Sir, Advocate Uday Lalit has now been taken to the Supreme Court, has become a... Per appearance, Advocate Venugopal charges 5,500, 1,000 for drafting of applications, and LD Law Department cannot keep track of all the cases because these cases, the fees are normally paid by the concerned department. Law Department only approves the particular advocate for appearing in the court. After that, for example, the Madai, the payment will be done by Irrigation Department and not Law Department. Law Department is only keeping track and giving advocate. It distributes. Because sir, Advocate Uday Lalit has appeared for the government or never. Sardesai, please don't answer, Minister. सभापती महोदय पासून ना ते आता गेले 4-3 वर्ष 2-2.5 वर्षापासून एंटरटेन करू नकात मध्ये मध्ये प्रश्न विचारलेले सभापती महोदय म्हाका प्रश्न क्रमांक 4B विचारपाची अनुमती दिवची प्रश्न क्रमांक 4B स्पीकर सर आन्सर एज पर सायक्लोस्टन सभापती महोदय हांवें विचारलेलो प्रश्न जरी सांतांद्रेचो आसलो तरी तो गोंयची अस्मिता गोंयचो इतिहास गोंयची परंपरा हांचे कडेन संबंदीत आसा उदळ माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी ज्या प्रमाणे उल्लेख केलो त्या संदर्भातलो एक प्रश्न हांवें विचारला एक संस्कृत म्हणणी आसा स्वयमेव परिचयन्ति कुर्वेत म्हणून दॅट इज वन हॅज टू प्रूव वन्स ओन आयडेंटिटी अँड एस्टॅब्लिश इट दुर्दैवान गोयच्या संदर्भात मात आम्ही हे करिनात आम्ही विसरत चल्ल्या सबंद जगाक आम्ही एक इम्प्रेशन दिता की गोयचो इतिहास हो 1510 पासून सुरू जाता आणि पोर्तुगीजाच्या आगमना नंतर गोयचो इतिहास सुरू जाला म्हणून प्रत्यक्षान गोयचो इतिहास हो इतलो पुरातन आसा आणि त्या पुरातन इतिहासाचे कांय अवशेष आमचे कडेन आसतना सुद्दां त्यांचो सांबाळ करपाक आमी दुर्लक्ष केल्लें आसा मागीर ते कदंब काळ आसूं भोज आसूं सातवाहन आसूं चालुक्य आसूं मौर्य आसूं आमी जर गुप्ता पिरियड आसूं जितले आमी फाटीं वतले तितले गोंयचे कितले तरी पुराण वस्तू ह्यो गोंयांत आसात पण आमी तेजें राखण करपाक हें दिवना अशें दिसता आनी जें उत्तर म्हाका आतां माननीय मंत्र्याच्या खात्या कडल्यान मेळ्ळां तें उत्तरूय बीन तशेंच आसा वेग उत्तर आसा
हांवें प्रश्न विचारलेलो की पोन्ने गोंय बांयगिणी गांवशी आजोशी मंडूर नेवऱ्या भाटी ह्या वाठारांतल्या दोंगरी पठारांत कदंबकालीन वास्तू आहा म्हणपाचें खात्याक खबर आहा कितें. ताजेर अधिकारी उत्तर दितात की आमी अजून सर्वेक्षण करूं ना. आनी दुसरो विचारलो कदंबाचो राजमार्ग किंवा राजबीज जे आसा ताजे विशीं ते म्हणटा आसा पूण आतां ताजें सर्वेक्षण फुडें करपाचो प्रस्ताव आसा. जेन्ना सगळें एस्टॅब्लीश जाल्लो आसा इतिहास गोंय पोन्ने गोंयच्यान सुरू जाल्ली राजबीद ही बद्द गोवा वेल्ला मेरेन येता आनी दर्यादेगेर जी संरक्षक भिंत जे पयलीं बंदर आसलें गोपकपट्टण त्या बंदरा कडेन मेळटा. कदंबांचो राजा गुहल्लदेव हाजो चलो दुसरो जयकेशी हेणें ते सगळी बांदून काडलेली. हो सगळो इतिहास आसतना आतां परत सर्वेक्षण कर ताचें खातें उत्तर दिता. हेजें मातशें माननीय मंत्र्यांनी विवरण करचें. स्पीकर सर, जो उल्लेख ऑनरेबल मेंबरान ह्या पुरातत्व खात्याच्या संदर्भात आतांच हांगर केल्लो आहा आनी म्हाका हांगर जें उत्तर मेळ्ळां जर ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर जे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट पळयता जाल्यार कदाचित खंय खंय कितें आहा हेची उत्तरां मेळोंक शकतालीं. सिरियल नंबर 2 जे सिरियल नंबर 2 ज्या कदंबकालीन राजबिदाच्या संदर्भात जो उल्लेख हांगर मेंबरान केला तुजो प्रश्न येयल्या नंतर आमी पर्सनली ह्या जागेचेर विजीट केलें एलोंग विथ डायरेक्टर आमचे सेक्रेटरी आनी म्हाजी सगळी टीम घेवन आमी थंय जो रोड सुरू जाता आनी रोड सोंपला ते सगळे प्रवास केलो. जो प्रश्न उपस्थित केला तो खरो आहा. अजून सुद्दां म्हणजे म्हाका दिसता आमचे रोड सुद्दां 25 मीटर रुंद ना पूण तो जो हे आहा रोड आहा वो अजुनूय दोशी सायडीक थंय ज्यो गडगे आहात थोडे पडले ते थोडे येदे व्हडले गुणे ते म्हाका दिसता कोण लोकांनी उखलून गेले आसतले थोडे हय थोडे सगळे काडलेले आहा. आमी सुरवात पासून सगळो हे थंय प्रवास केलो. खुबशा जाग्याचेर थोडे एनक्रोचमेंटूय जाल्लें आहा. थोड्या जाग्याचेर व्हडले बोर्ड लायले प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणून. हांव डायरेक्टराक विचारतालो अरे बाबा हांगर आर्किओलॉजी हो जो हें आहा रोड आहा सगळें आहा. आतां आनी जे प्लॉट आहा दुसरे सायडीक पळय जाल्यार थंय व्हडले डबल 2 लेन रोड करून थंय डेव्हलपमेंट मोठ्या प्रमाणात चालू आहा. हे सुद्दां रस्त्याच्या सायडीक बोर्ड लागलेले आहा प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणून. फाल्यां म्हाका दिसता आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान हो येदो व्हडलो रोड खऱ्यांनी मेंटेन करचो काय जाल्यार थंय एक सुद्दां घर ना. तेचो फाल्यां जर कोणाक फायदो जातलो अशें म्हटलें जाल्यार एकूय थंय घर ना. खूब खाला गेल्या नंतर एक चर्च आहा थंय पासून तो भाटीनसून येयल्लो रोड म्हाका दिसता चर्चान लोक येता थंय रोड आहा तो पर्यंत आहा. जर ह्या संदर्भात जर हें कितें करपाचें आहा जाल्यार म्हाका दिसता आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट आनी ह्या डिपार्टमेंटाचें जें बजेट आसता ह्या बजेटान खूब ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक खूब कठीण. आतांच जे प्रश्न येयले हांगर आमचे कडेन जे हे पोरणे जे किल्ले आहा आतां उल्लेख जाल्लो काबो द रामो आसात आमचो शापोरा फोर्ट आसात ज्या फोर्टाच्या संदर्भात हांव 1999 पर्यंत आज पर्यंत हांव उल्लेख करता हावजान हय तुमकां चान्स आसा मागीर तुम्ही मागीर विचारा ना रे काबो द रामा प्रश्न कितें आहा अरे आर्किओलॉजी कडेन हे सगळें करपाक इतके जर बजेट इतके जर पयशे आहा जाल्यार म्हाका कांय ना हें करपाक. बरी बरी गोश्ट हांव कमिटी काडी हाचेर म्हाजें हें सजेशन थंयसरले स्थानीक आमदार नेबरींग आमदार हेंची एक स्थानीक कमिटी काडी आनी ते हेचेर हे खऱ्यांनीच तो बाबा हे सगळे इतके सगळे डेव्हलपमेंट करपाक इतके पयशे आमी मोडचे काय ना मोडचे हेचेर एक हावस कमिटी काडया आनी ती फुडें व्हरया. म्हाका दिसता तूं एक मेंबर आसतलो तेचो स्थानीक. ना सभापती महोदय फक्त हाऊस कमिटी काडून भागचे ना. जशें माननीय मंत्री महोदयाची कळकळ म्हाका कळटा की तांकां प्रश्न समजला कितें तो
फक्त महत्वाचो मुद्दो असो आसा की हेजे खातीर आमचो भविश्य जितलें महत्वाचें तितलो इतिहास महत्वाचो हे आमी मान्य करतले काय ना. ताजे खातीर अर्थसंकल्पीय तरतूद आमी करतले काय ना, किंवा जो आमचो वारसो आसा हो जतन करपाक तुमी वाडया बजेट. तुमकां वाडोवपा पासून कोण आडयता? तुमी वाडया, जे सांबाळून दवरपा जाय ते दवरया म्हणून सांगात. पूण आज ते सांतान दोनी कपेला कडच्यान फुडें पळय जी बीत गेल्या त्या भितर आज घरां येवपा लागल्या. लोक इल्लीगली थंय घरां बांदपा लागले आनी हेच जर चल्लें जाल्यार कांय वर्सांनी ती बिदूच ना जावन वतली अशें म्हाका तरी भंय पडला. सो ज्यो ऐतिहासीक वारशाची आसा ती सरकारान जतन कित्याक करची न्ही? की त्यांच्यानी विजीट केल्या म्हणून थंयसर जर तुम्ही विजीट केल्यार तुमकां थंय ओल्ड गोवा रोड टील गांवशे पासून त्या रस्त्याक तुमकां पयलींचे कांयच स्ट्रक्चरां दिसूना. एक थंयसर जवळ जवळ म्हणजे तुमकां जो रस्तो आसा ज्या रस्त्यान तुमी गेले तो रस्तो कांय वर्सां पयलीं त्या रस्त्याची परिस्थिती म्हणजे थंयसर एक्चुअल कितें आशिल्लें तें तुमच्या डिपार्टमेंटाक खबर आसा काय कितें? थंयसर एक म्हटल्यार तुमच्या म्हायती खातीर सांगपाक सोदता एक प्रश्न विचारात मागीर तेका कांयच मेळना. तरी तुमी उत्तर द्या. बाबा आमी थंय विजीट केल्या नंतर थंय झाडां येदी व्हडलीं वाडलेलीं आहा, जंगल जाल्लें आहा. पूण ज्या प्रायवेट जे लोकांनी प्रॉपर्टी घेतल्या पळय तेंच्यांनी झाडां कापून आपले बोर्ड व्हडले लायिल्ले आहा. थंयसर मोठे बोर्ड लायिल्ले आहा आनी प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणून थंय बरयल्लें आहा. थंय हांव जागे कोणी घेतल्या ते म्हाका खबर ना. अदीक थंय फुडें वचून एक कपेल बांदलेलें आहा. हांव नकळो तें नवीन आदी आसलें तें नवीन रिनोवेट केलां कितें हें केलां तें म्हाका आयडिया ना. पूण तें पळोवंक हें पोरणे हें दिसना, नवें बांदलेलें आहा. अरे जेन्ना आमी रस्त्या वरसून चलोन वयता पळय त्या हेतूनसून आमी गेल्या तेन्ना थंय सायडीक कितें आहा तें व्हडलें दुरीक पडलां हें सगळें पळयलां आमी. एक मिनिट हेच्या पलीकडे हांव अशें म्हणना की आमी रस्त्यान चलोन गेले आनी पळयले म्हणजे सगळें आमकां खबर आहा हें हांव मान्य करिना. जर हेच्या पलीकडे जर कितें आहा जाल्यार थंयचो स्थानीक MLA तूं आसल्या कारणान तुवें तें सांगूंक जाय. स्पिकर सर सभापती महोदय हांव फक्त एक पुरक म्हायती दिता थोडीशी की ज्या वाठाराचो उल्लेख माननीय मंत्री महोदय करतात तो वाठारांत जमनीच्या पोना भुमिगत महाला देर आर अंडरग्रावंड पॅलेसीस बिलोंग टू कदंबा पिरियड. आमी स्वता वचून पळयल्या आनी अंडरग्रावंड पॅलेस आतां जी उंची हांगच्यान जे झुम्मर आहा त्या झुम्मराच्या एरिया म्हणजे कितले सकयल ते आसतले पळया. थंयच एक पोन्ने आर्क आहा तें आर्क आतां पडपाक पावलां. हें तारिका होम्स कितें जें जावपाक आयलां ताच्या ऑपोजीट आनी ताजे सकयल सगळे भुमिगत महाल आहा. थंय राजाचो राणीचो हमाम आसा आनी पयलीं ओल्ड गोवाच्यान डायरेक्ट भाटी येवपाक म्हणजे गोवा वेल्ला येवपाक राजाचो भुयारी राजमार्ग आशिल्लो ताका येवपाक. हे कांयच म्हणजे आसा अवशेश पूण वयर आतां सगळे व्हडल्या व्हडल्या लोकांनी ते जागे घेतल्या आनी तांणी ते जागे बळकावन दवरल्यात. हेजे संदर्भान सरकार कितें करतलें हाचें उत्तर जाय आमकां. स्पिकर सर मागीर एकदम उत्तर दितो. स्पिकर सर ज्या रस्त्यान मिनिस्टरान प्रवास केल्लो तो रस्तो कांय वर्सां पयलीं राजघाट आशिल्लो म्हणजे थंयसर अक्षरशः चिऱ्याचे स्टेप्सांचे अशे रोड आशिल्लो तो नामशेष चाललो आसा. तें डिपार्टमेंटाक खबर ना. त्याच रस्त्याक कितलीशीच कडेन कितलेशेच प्रॉपर्टीनी जशें आतां आमचे MLA विष्णू वाघार म्हटलें आर्चीज आशिल्ले म्हणजे ज्या जाग्यार ते स्ट्रक्चर आशिल्ली त्याच रस्त्याक तेचो गोरक्षनाथाचो मठ आसा अजुनूय आसा. आनी इतक्यो गोश्टी ज्यो आसा ह्यो तुमकां डिपार्टमेंटाक तेजी कांयच नोंद ना. म्हणजे आशिल्लो इतिहास हो सोंपोवपाचो प्रयत्न चला काय कितें काय आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट करता कितें शेवटी आनी तुमी रेकॉर्डाचेर म्हणटा कितेंच ना म्हणून थंय. प्रमोद सावंत जाता काय कितें तांचे अधिकारी जे आसा हे कितें करता इतके दीस खरें आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान जे जतन करपाक जाय ताचें खरेंच काम करता काय ना हाजे मंत्र्यान उत्तर दिवचें. स्पिकर सर उत्तरां दिवपाक कांय हरकत ना. उत्तरां सगळीं दिवंकूच जाय. हांवूय लास्ट 16 वर्सां ह्या हावजान आमदार म्हणून आहा आनी 16 वर्सां आमदार म्हणून आसल्या कारणान ह्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचेर कितक्यो डिबेटी जाल्या आनी कितकीं भाशणां जाल्या हेचो विटनेस हांवूय एक आहा. हांवूय विटनेस आहा. पूण आज पर्यंत स्पिकर सर ज्या पद्दतीन जी भाशणां आतां ज्या हेतून आतां जे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाक कितें करूंक जाय कितें करूंक नाका हे जे आतां मेंबराक दिसता खरें म्हणचे जाल्यार इतके जे प्रेम आसलें एटलिस्ट फाटलीं 16 वर्सां म्हाका आयकूंक मेळूंक जाय आसलें.